पेडणे मतदारसंघातल्या पराष्टे हांगासर उपमुखेलमंत्री बाबू आजगावकराच्या हस्तुकी संरक्षण भिंत बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ हालींच जालो। पेडणेची नगराध्यक्षा कांबळी आनी हेर मानेस्त उक्तावण सुवाळ्याक हजर आसले। आज आमची खूप वर्साची इच्छा आसली वाट जावची आमची रिटर्निंग वाला सराच्या सहकार्यान आमची जाल्ली आनी आनीक आमची खूबशी कामां जावपाची सराचे आमकां अशें सहकार्य आसूं आनी आमची कामां करून घेवची। गोंयांत कोविड दुयेंताची भिरांत आसात, ताच्या भंयान रावल्यार गोंय फाटीं उरतलें। भलायकेची काळजी घेवन आमकां मुखार वचपाक जाय अशें उपमुखेलमंत्री बाबू आजगावकर उलयलो। तर कोटीचो आमी वॉटमिक्स रस्तो घेतलेलो, कासारवाणे आमी तशेंच 69 लॅक्सचो आमी रस्तो घेतलेलो, ते सायडीन 70 लाख ते सायडीन 69 आनी वजरी आमी घेतला तसोच तो 68 लॅक्सचो 3 फावंडेशन घातलें आनी एक फावंडेशन घातलेलें। हें ल्हान काम डेव्हलपमेंट विकास आज आमच्या हातीन वर्क ऑर्डरी ज्यो आहात पळय ते कमीच न्हू आनी ते 17 एक वर्क ऑर्डरी आहात तितले आतां आनी फावंडेशन घालपाचें आहा। कामां ही त्या नेटान चालू आसा सगळ्या ते मतदारसंघात, तेजे भितरल्यान ब्युटिफिकेशनाची कामां चालू आसा। हो मतदारसंघ आमी डेव्हलपमेंटान खंयच कमी दवरुना। हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यां कडेन तुमी ह्या मतदारसंघात म्हाका निवडून दिला, तुमी सांगात कामाची कामां घेवन फुडें या। तेजे भितरल्यान ह्या रोगाकय आमी फेस करपाक जाय, तोय आमी दवरपाक जाय आनी ह्या सायडीन डेव्हलपमेंट दवरपाक जाय। कारण म्हाका अशें दिसता म्हाज्या मनान की आमी अशें घेवनूच फुडें वचपाक पडटलें। हेजे भितरल्यान आमचो स्टेट वयर काडपाक जाय, आमची इकॉनॉमी वयर काडपाक जाय, नाजाल्यार जावपाना। मेडिसीन येतल्याक टायम भरपूर आहा पूण हो उपाय आनी हेजे भितरल्यान डेव्हलपमेंट, नाजाल्यार गोंय आमकां तशेंच दवरपाक पडटलें। ट्युरिजम आमकां फुडें व्हरपाक जाय पूण पयलो जीव सांबाळपाक जाय। जीव सगळ्यांनी सांबाळटलो हे ट्रिटमेंट घेवपाक जाय, नाजाल्यार कांय ना।